सांत आंद्रे मतदारसंघात सुमार 21 कोटी रुपया खर्च करून मांदूरच्या पोरण्या भलायकी केंद्र मोडून 20 कोटीचे इस्पितळ उबारला। GSIDCन बांदिल्ल्या ह्या मांदूरच्या इस्पितळाचे उक्तावण हालींच जालें। उक्तावण सुवाळ्याक भलायकी खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणे, थळावो आमदार फ्रांसीस सिल्वेर, जिल्हा पंचायत वांगडी धाकू मडकयकार, GSIDCचो अध्यक्ष पावसकार, गोंय मेडिकलाचो अधीक्षक, डीन आनी हेर माचेर आसले। मांदूर इस्पितळान 20 पेशंटांक दवरपाची सोय केल्या। तशेंच ह्या इस्पितळाचो उपेग भुरग्यांक शिकोवपा खातीर करतले। बेगिनाच हांगा इमर्जन्सी केअर सेंटर चालू करतले अशी माहिती मंत्री राणेन दिली। Students also have to have a better quality, even they have to undergo this type of training or they have to do this type of internship, they need a better facility to stay. And I feel that the people of this area are highly literate and they understand what their requirement is. मांडूरच्या परिसरात एक एमर्जन्सी रूम घालपाचो आम्ही प्रयत्न करूया। म्हणजे हांगा एक 24/7 तुमका GVK MRI चे एमर्जन्सी रूम आसतले। म्हणजे हार्ट अटॅक रातचो कोणाक आयलो तर तेका ताबडतोब थंयच्या थंय ट्रीटमेंट दिवन आम्ही तेका फुडें व्हरू शकता। ह्या जंक्शनार फुडल्या जंक्शनार एम्ब्युलन्स दवरपाचो आम्ही प्रयत्न करूया। आता नवे एम्ब्युलन्स 10 आयल्या, एक आम्ही हांगा पोस्ट करता म्हणजे ह्या परिसरातल्या लोकांक। मंत्री विश्वजीत राणेन भलायकी खात्याचो मंत्री म्हूण ताबो घेतकच भलायकी खात्याचे गोंयभर काम नेटान चालू आसा अशी तोखणाय दीपक पावसकारान केल्या। गोंयान शिक्षण घेवन सिव्हिल अभियंते जातात तांकां GSIDC कडेन नोंद करून तांकां अंगणवाडी आनी शाळा बांदपाचे कंत्राट दिवपाचें सरकारान थारायला अशी माहिती ह्या वेळार पावसकारान दिली। तशेंच 26 तारखेक तिसऱ्या मांडवी पुलाचें उक्तावण करपाचें सरकारान थारायला अशी परत एक फावट पावसकारान पुलाच्या उक्तावणाची तारीख जाहीर केल्या। हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे त्यांनी ताबो घेतला। पयलीं ते आशिल्ले मिनिस्टर, आतांय त्यांनी ह्या 15-16 महिने जाले त्यांनी ताबो घेतला। खूबशे चेंजीस जाला, खूबशे तालुक्यांक, खूबशे रुरल एरियेक हॉस्पिटलाची कामां फास्ट चालू जाल्या, आतां कंप्लीट जातली। जवळ जवळ 2020 म्हणल्यार टोटल हॉस्पिटलाची कामां कंप्लीट जातली। आणि सांगता आसतना GSIDCन आतां जॉबाचो विशय काडलेलोच। GSIDCन हे सगळे लक्षात घेऊन आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे गेले आणि म्हटलें, मुख्यमंत्र्यान आमकां एक योजना दिली, मुख्यमंत्री रोजगार योजना। आणि खूबशे पास आउट जाता सिव्हिल इंजिनियर जे डिप्लोमा या डिग्री, तांकां आमी GSIDCचो कॉन्ट्रॅक्टर करपाचो ठरयला। आणि ह्यो ज्यो अंगणवाडी बालवाडी आसा, ज्यो प्रायमरी स्कुलां आसा, त्यो आमी तेंचे कडेन कश्ट करपाचे दिले आसा। तांकां पयलीं 25 लाखाचें काम मेळटलें, तांकां EDC मार्फत लोन मेळटलें। आणि जे कोण गोंयचे तांकां 15 वर्सांची रेजिडंट सर्टिफिकेट जाय पडटली आणि जे कोण सिव्हिल इंजिनियर आसतात त्यांची भितरूच आमी टेंडर फ्लोट करताले आणि त्यांनीच ताका पार्टिसिपेट जावचें आणि त्यांनी तें काम घेवचें। पयलीं आमी ताका 25 लाखाची अलॉटमेंट दितले, मागीर आमी 50, 75, 1 कोटी आणि तो काही तेंपान क्लास 1 कॉन्ट्रॅक्टर जातलो। आमी आतां GSIDCक काम करता आसतना आमकां गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर कमी मेळटा, भायले कॉन्ट्रॅक्टर चड मेळटा। तेन्ना आमी हे गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर फुडल्या 2-3 वर्सां भितर चडांत चड क्लास 1 कॉन्ट्रॅक्टर करपाचो हो आमच्या मुख्यमंत्री रोजगार योजनाचो विशय आसा। नॅशनल हायवेचें काम जोरान चालू आसा। मांडवी ब्रिजाचेर 26 तारखेक लोकार्पणा खातीर आमी प्रोग्राम ठरयल्लो आसा। गडबडीन सांत आंद्रेचो आदलो आमदार विष्णू वाघाचें नांव घालपाचें उरलें त्या खातीर दिलगिरी व्यक्त पावसकारान केल्या। जो बायपोल इलेक्शनाचो कोड लागपा आसा आणि चेअरमॅन हे बेगींतल्या बेगीन केला, तेन्ना तुमचो आमदार आशिल्लो आणि थोड्याच दिसां भितर हो कार्यक्रम आयोजीत करपाक जुडाक आमी सगळी जबाबदारी दिली। म्हणून ही नांव जी आसा आमचे आदले आमदार विष्णू सुर्या वाघ आणि आमचे जिल्हा परिषद मेंबर, तेंची नांवां आमी घालूंक पावले ना। मातसो टायम आसता जाल्यार आमी विचार करता आसले सगळीच मातशी। आणि आमकां हेल्थ मिनिस्टर सांगला ती नांवां थंय कन्सिडर करपाची, आमी जाल्यार नवी पाटी हाडून थंय लायतले। सांत आंद्रे मतदारसंघात सरकाराचे प्रकल्प आसात, मात सांत आंद्रेच्या भुरग्यांक थंय नोकरी ना, हो एक अन्याय आसा। आता तरी मंत्र्यान लक्ष घालून सांत आंद्रेच्या भुरग्यांक नोकरे खातीर प्राधान्य दिवचें अशी मागणी आमदार फ्रांसीस सिल्वेरान सांगले। ड्रीम आसली आजोसी मांदूर दोंगरी आणि ह्या वाठारांतल्या लोकांचें हें मांदूर हॉस्पिटल सारकें मोडपाचें आशिल्लें, डायलेपेटेड हे कंडिशनार आशिल्लें। आनी जेन्ना हांव आमदार जाल्लो 1999 आतां 4थी फावट हांव आमदार जालो, हांव सदांच आजोसी मांदूर दोंगरी
आनी ह्या वाठारांतल्या आनी सातांद्रे मतदारसंघांतल्या लोकांचो सदांच उपकारण आसा आनी आमची ड्युटी जावन आसा काम करपाची. खरेंच आमकांय दूख भोगता. आमी आमदार आसात जावं सरपंच आसात, जायते भुरगे आमचे क्वॉलिफायड भुरगे, जायते बारीक लोक जे आमच्या GMCन एप्लाय करता, पूण आमकां नोकरी खरेंच ह्या भुरग्यांक जायते फाटी आमी पडलेले आसात. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन जे GMCन जे पोस्ट येता तुवें आमच्या लोकांक, खंयचेय लोक जावं तो आमचो, खंयचेय पार्टयेचो जावं वा खंयच्याय धर्माचो जावं, जे तुवें आमी एप्लाय करता मेजॉरिटीन आमकां ह्या GMCन हे तुवें जॉब दिवचे पडटले. आनी हे मांदूर हॉस्पिटल पळय आतां जाल्लें आसा, हे मांदूरच्या गांवच्या लोकांक जे कोण फीट जातात, जे फीट जायना ते आमी तुजे कडेन डिमांड करपाक ना. जे फीट पळय कोण जातात, क्वॉलिफायड आसात, फीट आसात, हे भुरग्यांक तुवें जॉब दिवपाकूच जाय. नाजाल्यार हिंगा व्हडलो उचांबड जातलो आनी म्हाका दिसता तुका हिंगा येवपाक लागून खूब त्रास जातले. ना हांवें तुका असेंब्लीकूय सांगलां, चीफ मिनिस्टराक लागून सांगलां.